नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नायकाच्या उगडासान पणजेच्या कला अकादमीत घडोवन हाडली शोक सभा. तांचो लोकां खातीर मोग आनी केल्ल्या वावरा विशीं जागयलो यादी. प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान तापली बेतोडची ग्रामसभा. आयआयटी प्रकल्पाविशीं पारदर्शकताय दिवची ग्रामसभेत एकमतान थाराव केलो पास. साखळी सुर्ला गांवांत झाडांची बेकायदेशीरपणान कत्तल केल्ल्यान ग्रामसभेत जालो बरोच बोवाळ. पंचायत हो सादो विशय हाताळपाक कित्याक करता कळाव थळावे मागतात जाप. लोटले विजय मरेन शिपयार्डात स्फोट जावन मरण आयिल्ल्या कामगारांच्या फामिलीन दरेकी 10 लाख भरपायची केल्या मागण्यो पुराय करिनात. तो मेरेन कुडी घेवचे ना ताब्यात दिले शिटकावणी. राज्यात चड पावस पडिल्ल्यान ताळगांवच्या शेतकारांचेर आयले हावळ. दर वर्सा ह्या अडचणींक तोंड दिवचे पडिल्ल्यान शेतकारांनी उक्तायल्या खंत. आणि दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो जाला उणाव. पर्यटक कमी जाल्ल्यान धंद्याचेर जाला परिणाम. शेक ऑपरेटर्सांनी उक्तायला हुस्को. आता खबरो विस्तारान. आयतारा बेतोडेची ग्रामसभा प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान तापली. आयआयटी प्रकल्पाविशीं पारदर्शकताय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत लावन धरली. उपरांत थळाव्यांनी आयआयटी प्रकल्पा आड थाराव पास केलो आणि आयआयटी प्रकल्प रद्द केल्ल्याची कायदेशीर सुचोवणी काडची असो थाराव ग्रामसभेत पास केलो. तशेंच कोयर वेवस्थापनाचेर सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून लेगीत ह्या प्रकल्पांचे उक्तावण करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी पंचायतीक धारेर धरले. प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो तो आमी आतां ग्रामसभेच्यान रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आसा. डेट आमकां तो प्रोजेक्ट फ्युचराक सुद्दां हांगासर येयलो नाका म्हणून. सो आनी ग्रामसभेन आमकां तें रेजोल्युशन दितलें म्हणून सांगलां. सो पळोवया आतां दिता केन्ना दिता आनी कशें दिता तें. म्हजें नांव दिशा रमण गावडे आनी आमकां हो आयआयटी प्रोजेक्ट न्ही हांगा खंयचो प्रोजेक्ट आमकां हांगासर नाका. आनी हांव गोवोरमेंटा कडेन इतकें सांगपाक सोदतां की जशे तरेन तुमी फर्स्ट नोटिफिकेशन जशे तरेन तुमी गॅझेटियराचेर घातलेली न्ही की हांगासर आयआयटी प्रोजेक्ट येवपाचो आसा म्हणून, तशेंच तुमी गॅझेटियराचेर परत एकदां घाला की कॅन्सल केला म्हणून हे प्रोजेक्ट. आनी हांगासर खंयचोच असो प्रोजेक्ट येवपाचो ना जो आमच्या एग्रीकल्चरल लँड आनी आमच्या एनवायरमेंटाक हार्म जातलो तो. स्पेशल ग्रामसभा मागलेली आणि ती स्पेशल ग्रामसभा त्यांनी अजून पर्यंत घेतलेली ना. आणि ताका लागून आमी काल शुक्रारा पासून ते बिडवून बिलागू घातलेलें आसा. पूण आयज आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता पयले खेपे अशें बजेट आमच्या पंचायतीन जालां की जवळ जवळ 38 एप्लिकेशनां आयज गेल्ली. आनीक आयज इतिहासान हो बेतोड्या पंचायतीची पयली खेप अशें आसा. आणि चडशे विशय जे आशिल्ले ते ते फक्त आयआयटीक लागून आशिल्ले. आणि आयज ते रेजोल्युशन पास करून घेवपाक खूब फाटीं फुडें जातालो सरपंच आनी पंचायत बॉडी. पूण खंय ना खंय तरी तेंचे दबाव येयल्ल्या कारणान आयज हो तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनीक आमकां जशें जाय तशें रेजोल्युशन आयज सरपंचाक आनी सेक्रेटरीन आनी पंचायत बॉडीक पास केल्लें आसा. कितें म्हणून पास केल्लें आसा तुमकां कशें जाय तें? आमकां अशें जाय आशिल्लें की 63/2 जो आसा हो कंप्लीट एग्रीकल्चरल झोन आसा तो. आणि तो प्लॉट जो आसा तो 19,000 47,000 असो आसा प्लस आसा. तर हे हो जो आसा हितून खंयच इंडस्ट्रियल इस्टेट येवपाक जायना.
हितून म्हणजे IIT प्रोजेक्ट सोडून आनी थंय कसलोच प्रोजेक्ट येवपाचो ना, येवपाक जायना हेच्या भविश्यान. आनी हे फक्त जो आसा हो फक्त एग्रीकल्चर झोन आसा, हांगा फक्त एग्रीकल्चर करपाकूच हो यूज करचो. आनी आमची जी कम्युनिटी आसा, कम्युनिटीक लागून हो थंय उरलेलो आसा. आनी तो हेच्या फुडें असोच आमचो तो आमच्या पोझिशनांत उरपाक जाय. म्हणजे गांवाक लागून हो जो ही जमीन जी आसा ही गांवाक लागून वापरपाक जाय, तिवूय बीन एग्रीकल्चर पर्पज, नॉट अदर देन एनी पर्पज. रेजोल्युशन आमी तेजे कडेन वाचूनय घेतलेलें आसा. आनी हे रेजोल्युशन जें आसा, हे रेजोल्युशन आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी दिवचें म्हणून. आनी आमकां जर गरज पडली, आमकां जर अशें दिसता जाल्यार आमी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय दितली. ज्या ग्रामस्थाचो एकूच विशय आशिल्लो की आमकां IIT नाका. सरकारान 28 तारखेक गेल्ल्या सरकारान डिक्लेअर केलें की मिनिस्टर आमचो मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो अक्षय तसोच कोमुदाचो अध्यक्ष आनी स्वता सरा वांगडा हांव बसलेलो. सरान थंय सांगलें की प्रेस घेवन की ही जी IIT आहा ती कंप्लीट स्क्रॅप जाली. पूण लोकांच्या समाधाना खातीर आनी लोकांनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा म्हटली ती आमी घेवन आशिल्ली की आमी परत मागीर सरान स्क्रॅप केली. मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो ती स्क्रॅप केली म्हणून. तेन्ना आमी एक फोर्टनायट मिटिंगे रिजोल्युशन घेतलें की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेवपाची गरज ना. जेन्ना गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केली की स्क्रॅप केली म्हणून, ते खातीर आमी ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेतली ना. आनी लोकांक सांग तुमचो जो इश्यू आसा तो तुमी ऑर्डिनरी ग्रामसभे मांडूंक शकता. आनी त्या लोकांनी मांडलें, केळी मेळचें जालें आनी आमी तें रिजोल्युशन बरे भशेन घेतली आनी बरे भशेन ग्रामसभा जाली. आनी म्हाका दिसता ही तर आयची ग्रामसभा एकदम आमची बरी जाली. IIT विरोध जो आशिल्लो, IIT विशय जो आशिल्लो, IIT विशया वयल्यान बरीच तापली, भरपूर हेजेर चर्चा जाली. आनी अखेर जे ग्रामस्थांनी बेंगलोरा ग्रामस्थांनी जे निवेदन दिल्लें की हो IITचो जो विशय आसा तो ग्रामसभेन हांगा ठराव घेवचो, आवाजी मतदानान ठराव घेवचो आनी हांगा कसलेच हेजे मुखार प्रकल्प हाडपाची ना अशे तरेन ठराव घेवचो आनी हो प्रकल्प रद्द करचो असो ठराव घेवपा खातीर तेंच्यांनी निवेदन दिलें. पूण हेजी बरीच चर्चा जाल्या नंतर अखेर सरपंच, पंचायत मंडळ यांनी जो हो ठराव मंजूर करून घेतला आनी ग्रामसभेन आवाजी मतदानान आनी हो ठराव मंजूर जाल्लो आसा की हेजे मुखार कसलेच प्रकल्प येवपाचे ना आनी हांगा कसलेच प्रकल्प जावचे ना. हे संदर्भान ठराव घेतला म्हणून ग्रामस्थांनी हांगा पत्रकारांक हेंची म्हायती दिल्ली आसा. आनी ग्रामस्थांनी सांगलां की गॅजेटाचेर जसो घातलेलो की हांगा IIT येता, हो गॅजेटाचेर जेन्ना विशय येयला तसोच विशय हांगा रद्द जालो म्हणून गॅजेटाचेर परत अधिसूचना काडची अशें तेणें सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर बेतोडच्यान एकनाथ खेडेकर. लोटली विजय मरेन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात 3 कामगारांक मरण आयिल्लें. देखून ह्या कामगारांच्या फामिलीन दरेकी 10 लाख रुपया भरपायची मागणी केल्या. तशेंच तांची कूड घरा धाडपाची मागणी केल्या. मागण्यो पुराय जायनात तो मेरेन 3 कुडी ताब्यात घेवच्या नात अशी शिटकावणी कामगारांच्या फामिलीन दिल्या. पळयात पुराय बातमी. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात शुक्रारा व्हडलो स्फोट जावन छत्तीसगड हांगासरले विनोद आनी संतोष ह्या दोगांय कामगारांक जाग्यारूच मरण आयिल्लें. जाल्यार वेस्ट बेंगालचो शाहिब अली ह्या 3ऱ्या कामगाराक GMCत उपचारा वेळार मरण आयिल्लें. तशेंच हेर जखमी कामगारांचेर उपचार सुरू आसात. मजगतीं मरण आयिल्ल्या कामगारांची फामील आयतारा एकठांय आयली. कामगारांक मरण आयिल्ल्यान तांच्या फामिलीन दरेकी 10 लाख रुपया भरपायेची मागणी केल्या. तशेंच तांची कूड घरा धाडची अशी मागणी केल्या. मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन तिगाय कामगारांच्यो कुडी ताब्यात घेवच्यो ना अशी शिटकावणी फामिलीन दिल्या. कंपनीन कामगारांक योग्य सुरक्षेची उपकरणां दिवंक नाशिल्ल्यान अशा तरेची घडणूक घडल्या अशें तांचें म्हणणें. जीजा था सर, मेरी बहन का वाइफ था संतोष कुमार सर, और एक उसका भाई था सर संतोष कुमार का. मेरा 2 आदमी मरा सर. उसका नाम क्या दूसरे? वो तो एक आदमी का नाम विनोद था, एक आदमी का नाम संतोष सर. दोनों सगे भाई हैं सर. हमारी डिमांड यही है सर कि बॉडी घर तक सुरक्षित पहुंच जाए जल्द से जल्द, और क्या है उसका जो जाने का खर्चा है वो सब कंपनी दे और उन लोगों का मुआवजा दे. कम से कम 10-10 लाख रुपए एक लोग का दे, क्योंकि जान चली गई, जान वापस आएगी नहीं. उन लोग का छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग का कम से कम भविष्य के लिए कुछ करे. कम से कम 10 लाख रुपए दे, तब तो हम बॉडी यहाँ से लेके जाएंगे. नहीं बॉडी यहीं एक्सपोज हो जाएगी, नहीं ले जाएंगे बॉडी. सुपरवाइजर आता है, बोलता है कि इधर बोलता है कि हम कोई पैसा ऐसा नहीं देगा, हम खाली बॉडी तुम्हारा पहुंचा देगा वहाँ. तो ऐसा नहीं होगा सर, हम बॉडी ही नहीं लेके जाएगा, ना पोस्टमार्टम करवाएगा सर, साइन ही नहीं करेगा. हम जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा 10 लाख रुपए हमको चाहिए सर, हमको 10 लाख रुपए चाहिए, तभी हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज के घर लेके जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाएगा सर. कहाँ से आए आप लोग? हम लोग MP से हैं सर. अब एक ही घर के 2 चिराग बुझ गए सर, वहाँ कोई कमाने वाला नहीं रहा सर. कम से कम उनके बच्चों को मिले सर, वहाँ कोई कमाने वाला नहीं है सर.
जो चला गया वो तो आएगा नहीं, लेकिन कम से कम उसके बच्चे को जो शादी ब्याह हो जाए उसको उतना खर्चा तो देती नहीं है सर। सेफ्टी का पूरा लापरवाही हुआ है सर, पूरी लापरवाही का जो हुआ है उसका जुम्मा उठाए कंपनी, नहीं अपन गेट पे बैठ के धावा बोल देंगे सर। अभी तक कोई मिला है इधर आके तुमको? कोई मिला सर, सुपरवाइजर आता है वो बोलता है कि हम करेंगे कुछ ना, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा सर। 3 दिन हो गया। अच्छा ये बताओ, अपन उसी दिन बता दिए हैं उसके फैमिली को कि डेथ हो गया, वो लोग का रो के बुरा हाल हो गया सर। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल से। क्यों आए इधर? काम करने आए हैं। काम करने के लिए? हाँ, बेगारी काम करते कर लिया। और मिस्त्री का। हॉस्पिटल में क्यों आए? हॉस्पिटल में वो जो पानी जहाज में आग लग गए थे, तो हम लोग वहाँ पे काम पे गया था मेरा गांव वाले का। एक मेरा मामा का लड़के का भाई है, एक मेरा 4-5 दिन का है, वो भी भाई लगता है। और तो दोनों डेथ हो गया। एक हॉस्पिटल में थोड़ा जिंदा है, एक डेथ हो गया। तो अभी सेठ लोग क्या फैसला करते हैं नहीं करते हैं, तो अभी तक हम लोग को कुछ बताया नहीं। 3 दिन हो गया इधर, 3 दिन पहले ही डेथ हो गया। हम लोग वही बोलते हैं कि आपको गांव लेके जाना है मेरा भाई को, कि हम लोग को जो उसका माँ बाप ऐसा गरीब आदमी है, हम लोग रो के बेहाल हो गया। तो जवान लड़का हमारा, अभी शादी भी नहीं, 17-18 साल का उम्र का है। 21 साल का। हाँ, 21 साल का उम्र का। अभी उसका माँ बाप को कमा के खिलाता, अभी वही नहीं रहेगा तो उसका माँ बाप को कौन खिलाएगा। अभी तो लोग रो के बेहाल हो गया। हमारा डिमांड यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा मदद करें, सेठ लोगों से कुछ हमारे हेल्प हो जाए, उनको बॉडी को लेके गांव चला जाए। हमारा इतनी विधान है। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील। आयतारा साखळी सुर्ला वाठारांतली ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत वाठारांत जाल्ल्या झाडांच्या कत्तल प्रकरणा संदर्भात बरोच पोवाळ जालो। पंचायत हो सादो विशय हाताळपाचो सोडून वाडयता कित्याक हाची जाप आतां फुर्योज जाल्ले थळावे मागपाक लागल्यात। आम्ही किती दिवसांनी उगी होतो आमका खबर जाली तर आता येतो जीवन आयतारा जाल्ले सुर्ला साखळेची ग्रामसभा बरीच तापड जाली। सुर्ला गावातल्या सुमार 3.5 किलोमीटर लांबायच्या दोंगुल्लेचेर झाडां कातरपाच्या प्रकरणात पंचायत समिती, जैव विविधताय समिती आणि थळाव्यांनी मिळून कातरिल्ल्या झाडाच्या संख्येची तपासणी करून ताची पडताळणी करून अहवाल तयार करपाचो निर्णय घेतलो। पूण निमण्या खिणाक उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या सुचोवण्या उपरांत पंचायतीन ही तपासणी रद्द केल्ल्यान सुर्ला पंचायतीत बरोच बोवाळ जालो। पळयात सुर्ला गांवचे ग्रामसभेत जाल्ले केस्तावदी कोफुसांव। फाटल्या आयतारा ग्रामसभा जाल्ली आनी थंय आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की हांगा जें इल्लीगल ट्री कटींग आसा त्या ग्रामसभेक बोवाळ जाल्लो काय की ते इल्लीगल ट्री कटींग जाला तेचो रिपोर्ट जाला काय कितें, तर पंचायत मंडळान आमकां सांगलें रिपोर्ट जावना म्हणून। आनी थंय डिसिजन अशें जालें की आमी वचून स्वता पंचायत, VDC आनी बायोडायवर्सिटी आनी गांवचे लोक वचून रिपोर्ट करुया म्हणून। आनी त्या दिसा ठरयलें की शेनवारा वचून रिपोर्ट करपाचो। आमी वचून ते थंय इन्स्पेक्शन करपाचें, एक्झॅक्ट झाडां कितकी मारल्या, कोण खंय मारल्या, कितें मारल्या तेचो। त्या प्रमाणे ह्या शेनवारा वचून करपाचें ठरलेलें। पूण कालूच आमकां अशें एक लेटर दाखयलें पंचायतीन की आमी तें हें कॅन्सल केलां, तें बी काल, म्हणजे आयज वचपाचें जाल्यार काल तेंच्यांनी लेटर धाडलें की थंय तुमकां वचपाक पंचायतीन थंय वयचें न्हू, कित्याक तर कलेक्टरान रिपोर्ट केला की कलेक्टरान ती सगळीं झाडां मेद्दिल्लीं आसा, पंचायतीन थंय वचून मेदची न्हू म्हणून। पूण आमचो कलेक्टराक एकूच प्रश्न आसलो, तो आयज तेकाच लागून हो विशय तापलो की आमच्या घरान जर चोरी जाल्या जाल्यार ती चोरी आमी कितकी जाल्या ती सांगप ना, पोलीस येवन सांगतले कितकी जाल्या ती चोरी, असो विशय हांगा जालो। ग्रामपंचायतीक सांगता मेजू नाका म्हणून आमी मेदल्या म्हणटा कलेक्टरान, FN फायल केला म्हणटा। आमकां रिपोर्ट कॉपी अजुनूय दिवंक ना। बरें, तेंच्यांनी जर तो येवन थंय इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार तेंच्यांनी पंचायतीक विश्वासान घेवंक ना, VDCक घेवंक ना कंप्लेनरांक घेवंक ना, म्हणजे एक्चुअल झाडां मेदल्या की ना होच आमकां दुबाव आसा। मिटींग आपयल्लें, डिस्कशन तेंचें चालू आसलें, पण म्हाका दिसता पंचायतीन तांकां बरें आन्सर दिल्ले आसतात। तेंच्यांनी तांकां बरें म्हणजे प्रश्न उत्तर तेंचे बरें जालें आनी तें खेळा मेळान तेंचें जाल्लें अशें लास्टाक जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशें दिसलेलें आनी तेंचें कितें काही तेंच्या तांकां शंका आसा
जाल्यार हांवें तांकां प्रॉमीस केला की तुमकां दोनूय जी आमची पंचायत मंडळ आनी हे आमचे जे आतां जे NGO आसा, बाकीचे आमचे बायोडायवर्सिटी आसा, बाकीचे हेच्या संदर्भात जेका आमच्या नागरिकांचे इन्फॉर्मेशन जे आसता त्या भागांतले तांकां सांगलां आमी CMA कडेन या आनी CMAचे अपॉयंटमेंट घेवन दिता आनी तो विशय CMA कडेन मांडल्या उपरांत हो दोगांयकूच ह्या विशयाचेर तोडगो काडटा आनी म्हाका विश्वास आसा आयज आमकां ते करचे पडले की आमकां ऑर्डरूच तशी येयल्ली की आमी पयलीं केल्ले आहा जॉयंट इन्स्पेक्शन, तुमी आनी परत करपाचें ना म्हणून. खंयच्या बाबतींत जॉयंट इन्स्पेक्शन आहलें? जितली कितें ट्री कटींग जाल्ली पळय थंय ती पळोवपा वचपाचें. की जे तुम्ही रिमांड लेटरां केल्ली रिपोर्ट करपा खातीर ती कित्याक आजून येवंक ना, तेन्ना आमी आतां तांकां पर्सनली सांगलां की आमी प्रत्येक ऑफिसान वचून फॉलोअप करता. जो रिपोर्ट आमी मागला तेंचे कडेन किंवा जे लेटरां आमी केल्या तेंचे जाता इतके बेगीन पर्सनली त्या ऑफिसांनी वचून सरपंच सेक्रेटरी आमी वचून फॉलोअप घेवन तो रिपोर्ट आमी मेळोवपाचो प्रयत्न आतां करतले. की ते पद्दती सिस्टमीन सरपंचानी सांगलां तांकां की आमी तो रिपोर्ट तेंचे कडसून पर्सनली फुड्यान बसून 1-to-1 उलोवन आमकां तो रिपोर्ट मेळोवपाचो प्रयत्न आमी पंचायत करतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. राज्यात अंदू शेतकारांचे संकश्टाचे वीज कोसळ. ताळगांव शेतकारांच्या पोटार तर हावळ आयल्या. रोयिल्ली शेतां चड पडिल्ल्या पावसाक लागून पिड्ड्यार जाली. आमी 2000 चौकड मीटर वाठारांत शेतां कसयल्ली खरी, पूण फक्त सुमार 200 किलो भात मेळिल्ल्यान शेतकारांनी दुख्ख उक्तायला. पावस हो शेतकारांक जायच, पूण चड पडिल्ल्या पावसाक लागूनय शेतांची बरीच नाशाडी जाल्ली पळोवपाक मेळटा. अंदू चड पडिल्ल्या पावसाक लागून ताळगांवच्या शेतकारांक खूब त्रास सोंसचे पडले. अदीमदीं चड पावस पडिल्ल्यान आमची पिकावळ नश्ट जाल्या. तालिगांवच्या शेतकारांनी 2000 चौकड मीटर वाठारांत शेती केल्या खरी, पूण तातूंतल्यान फकत 200 किलो भात मेळिल्ल्यान हुस्को उक्तायत. दर वर्सा अशाच समस्यांक तोंड दिवचें पडटा अशें दुख्ख तांच्यांनी उक्तायलां. आयकात तांचे उतफर्के. कशें कितें कितें म्हणटा? हय, पूण मदीं मदीं पावस पडटा तेजो कितें म्हणजे लायक इफेक्ट जाता तुमच्या शेताचेर बीन? जाता हय, जाता इफेक्ट जाता. म्हणजे कितें जाला ह्या वर्सा तुमकां इफेक्ट? ह्या वर्सा पावस चड येयलो आनी ते रोयलेले ते हे जाले बुडोन उरले भितर आनी सगळे कुसले. ओके. थोडे मेवले थोडे गेले चड पावस. कितले सुमार तुमी आतां हे केल्लेले? आमचे आसतले 2000 स्क्वेअर मीटर. हां, तेतूंतले आतां कितले मेळ्ळा तुमकां भात? आमकां मेवला एक 200 किलो सुमार. ओके, बट चड कितें नुकसाण जाला हे पावस मदीं मदीं पडटा तातूंत काय? हय, नुकसाण म्हणल्यार 100 जावपाक जाले 1000 किलो ते 200 किलो जाले. हां, ओके. पूण म्हणजे अशें वर्सान वर्स जाताले काय ह्याच वर्सा जाला? ना, जाता वर्सान वर्स जाताच. हां, ओके ओके. पूण मदीं मदीं पावस पडटा तेजो तुमकां सारको प्रॉब्लेम तर? हय. मागीर परत रोवपाक टायम जाला आनी चरवो घालूंक मेळनालो. मागीर खूब टायम जाला. हरशीं अशें जाताले वर्सान वर्सा काय ह्याच वर्सा जाला? ना, केन्ना केन्ना जाता तशें. ओके. हां हां हां. पावस चड जाला म्हणटा चरवो पिड्यार जाला. ओके ओके. आतां कितें जाला आतां तशें शेतां ना न्हू. हय. कितले आतां नुकसाण कितले जाला आसतलें तुमकां? आं? ओके. कितले दीस तुमकां ते सुकोवचे पडटा? 3 दीस? ओके. कितले आनी कितले दीस सुकोवंक जाय तर? आयज काबार. आयज तुमी घरा व्हरपाची? गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकार. दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो उणाव जाला. पर्यटक कमी जाल्ल्यान धंद्याचेर परिणाम जाला अशें शेक ऑपरेटर सांगता. दसऱ्या दिसांनी दर्यादेगांचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक आयिल्ले, मात सध्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाला अशें शेक ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो सांगता. हे प्रश्न सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्या कडेन बसका जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें क्रूज कार्दोजोचें म्हणलें. दसरो जालो तेन्ना जायतो लोक येयल्लो नेबरिंग स्टेटांसून, बट बरें आहलें, बिजनेस बरें आहलें. आतां कितें जालां, आतां स्लो जाला. बट कितें चार्टरूय पयलीं कितें जालें, चार्टर येताले सगळे मिक्स ट्युरिस्ट आसताले, सो ते आमकां तितलें फील जायनासलें. बट आतां कितें जालां, चार्टर
2-3 येयल्या बट म्हाका दिसता नोव्हेंबरान म्हणल्यार सुबेज जातलें. आतां जे थोडे कडेन थोडे आमच्यो फेमस बीचीस आहा तांकां इंडियन आसता बट आमचे लायक काबोलिसीन दॅट सायड इवन इन हांवें बागा फोन मारलो राती बागा म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो तो म्हणटा बिजनेस कांयच ना बट आतां कितें जालां चडशें विकेंडाक कितें जाता फ्रायडे सॅटर्डे संडे थोडे जावन अशें करून कितें आसता बट आमकां कितें जालें जेन्ना पॅन्डेमीक जालें पोस्ट पॅन्डेमीक कितें जालें तेन्ना भरपूर इंडियन ट्युरिस्ट येयले सो आमकां कितें दिसलें तेंच ट्रेंड उरतलें म्हण पूण आयज तशें जावंक ना बट जायते लेस जाले ट्युरिस्ट कित्याक थोडे ट्युरिस्टूय दुसरे डेस्टिनेशनान वयता सो आमी एक्चुअली वी कांट ब्लेम गव्हर्मेंट ऑल द टायम वी ऑल्सो हॅव टू डू समथींग अबाउट आमी कितें करपाक शकता की आमी एक्चुअली चीफ मिनिस्टर और ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन एक बरी मिटींग घेवन हुंय जी प्रॉब्लेम आहा लास्ट टायम सीएमान एक मिटींग घेतली तेन्ना आमी जायती इश्यू काडले बट थोडे इश्यू अजून पासून पेंडींग उरल्या सो ते आमी पोतून सीएमान कडेन नाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन उलोवन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी करपाक जाय अदरवायज इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू रिवायव. केशी मोबार दर्यादेगेर बायलांच्या बचत गटान दिवाळीच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या जिन्सांची स्टॉलां घाल्ली आसात. ह्या स्टॉलांचे उक्तावण केशीचे सरपंच डिक्सन वाझ हांणी केलें. सगळ्यांनी ह्या स्टॉलांचेर येवन चडांत चड खरेदी करची अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. आमी हाय काबोलिसी मोबर बीच and I'm very happy today we are launching something which will help our self-help group ladies who are always innovative. As you know, ladies are the backbone of the family. There are many talent and many reasons. Sometimes they don't get time because of their housework. Sometimes they have the talent but they have no opportunity. And many times nobody gives them an opportunity. As Amir Mobrar, Kabelos is a world famous beach. As you can see, hundreds of tourists are here. So आम्ही त्यांना एक पंचायत with the help of our village पंचायत आम्ही एक इनिशिएटिव्ह घेतला. ह्यो त्यांचे दिवाळी सेलिब्रेशन दिवाळी आयटम्स household items and everything. All these ladies are belonging to Kabelosi and they want your help. And today I'm very happy that every Friday, Saturday and Sunday they will be here. And I have to जाय तो लोक येता चितोडे उकोडे बेटलान वेल्डिंग सगळे लोक हिंगा बिचीचेर येता हांव बांदता तेंगेले जायते स्वीट्स आहाय जशे बुलिना मागीर तेमगेले पेरात ऑल होममेड आणि क्रिसमसाक तुमकां एकदम बऱ्या पडटलें ऑर्डर दिवची ओके and with this I am sure as a panchayat as sarpanch our deputy sarpanch is here Delphina and we have 5 self-help groups in Kabelosi. हमको 5 self-help group है and we are supporting them and I am sure this small help from the panchayat they will be able to earn something. So once again I would like to thank you very much and please come and give your hand so that they can support their families. First of all, I like to wish all our Hindu brothers a happy Diwali in advance. And regarding our Diwali bazaar, I thank Sarpanch Dixon Vaz for helping us out. He's always, always ready to help the women in our village. He always wanted us to be self-empowered. And he doesn't stand behind just saying okay I'll do. He will come forward, he will push us, he will say ago tum kela, ago tum ye ala. He will always be behind our back so that we become self-independent. So I will thank Sarpanch for all the initiative he is taking for the self-help groups in this village. And I thank our self-help group members also who have come over here to motivate our self-help group other members also. So thank you Sarpanch very much for all your help you are giving the self-help groups in Kabelosi. पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनान दिवाळी निमतान 11वी अखिल गोंय आकाश कंदील सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त 24 ऑक्टोबराक जातली. आकाश कंदील फक्त पर्यावरण पूरक वस्तू वापरून करचो, प्लास्टिकाचो वापर करचो न्हय, तशेंच हे सर्तीची रोख रक्कमा आनी कांय उमेद वाडोवपी इनामां आसतलीं.
जी आहा 24 म्हणजे फर्स्ट नोव्हेंबर आहले ते आमी 24 ऑक्टोबराचेर हाडले आनी स्पेशली गोवन फोक डान्स दिवली डान्स आसूं वेगवेगळे तेंचे डान्स आहा ते आमचे गोवन कल्चराचे हे आमी एक वाटेन आमचे युथाक यंगर जनरेशनाक दाखोवपा खातीर हे आमी प्रेजेंट करपाचे आहा तेचे भायर एक म्युजिकल प्रोग्राम हो नामनीचे बँड गोंयचे आनी कांय मुंबयचे अशे मिक्स करून ते आमी प्रयत्न चालू आहा आमचो हाडपाक आनी ते म्हाका अवश्य येतले सो नेम अजुनी फायनलायज जावंक ना 100% वील गेट अ गुड परफॉर्मर्स टू परफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ गोवा. We are inviting each and every Goan to come to Parra to show part of your light from Parra to Goa and to the entire nation आमचे भारताक आनी आख्खे वर्ल्डाक फेस्टिवल ऑफ लायट्स. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.